गव्हर्नर सरकाराचो फाटल्या वर्साचो अहवाल जो वाचता, गव्हर्नरान आपल्या वेवस्थीत भाशणांतल्यान फाटल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात सरकारान केल्लें काम आनी जाल्ले वेगवेगळे इन्सिडंट म्हाका दिसता थोडे जाण आयच्या पयलींच उलोवपाक सुरवात करता तसो तो प्रकार आसा. ही हॅज मेन्शन इन स्पीच एवरीथींग, बऱ्यो गजाली आनी वायटूय गजाली ताणें आपल्या भाशणांतल्यान डेफिनेटली मेन्शन केल्या. म्हणून म्हाका दिसता हांव कॉंग्रेच्युलेट करता हॉनरेबल गव्हर्नर जाल्यार खूब बरें गव्हर्मेंटाचें सगळें कामकाज लोकांच्या मुखार दवरलें. बऱ्यो गजाली वायट गजाली सगळ्यो तेंच्यांनी लोकांच्या मुखार दवरल्यो लोकां खातीर. अपोजिशन मेलान दवरले ते अशें तरेन इंटरेक्ट करप कशें म्हाका दिसता एटलिस्ट गव्हर्नर तेंच्यांनी ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द हॉनरेबल गव्हर्नर हांकां दिवपाक जाय आशिल्लें आनी गव्हर्नराक मान दिवन तेंच्यांनी तेंचें भाशण पयलीं आयकपाक जाय आसलें. आयकच्या पयलींच तेंच्यांनी हें बरोवंक ना भाशणान तें बरोवन तुमकां कशें कळ्ळें पयलीं. आतां गव्हर्नराचें भाशण हें आयकल्या उपरांतूच कळटलें. म्हणून अशा तरेचें हें योग्य न्ही. सीएम आता 39 and 17 जुवाचेर जस्टीस फर्दिनरी दिलोन स्टार्टअप दिल्या पळय ताचे विश्वजीत मिनिस्टराक विचारल्यार ते कितें सीएम तुजें मत कितें जालें? विश्वजीत सांगता जे कन्वर्शन जाता तें तुका खबर आसता म्हणटा. गाडयेर लोटां Looks like